नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. कर्नाटकाची देख घेवन महाराष्ट्रानूय म्हादयचें उदक जबरदस्तीन व्हरपा खातीर यत्न सुरू केला. वेर्डी धरणाचें काम बेकायदेशीर पद्दतीन तडीक लावंक सुरू. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजीव केरकार म्हणटा प्रकरण लवादा कडेन सुप्रीम कोर्टा कडेन आसतना कसलीच परवानगी घेनासतना काम चल्लां. केरकार स्वता स्पॉटार वचून ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळोवन आयला. कर्नाटकान म्हादय व्हरपा खातीर सगळ्या पावंड्यार यत्न सुरू केला. फाटोफाट महाराष्ट्रानूय आता म्हादयचें उदक वेर्डी धरणा वरवीं जबरदस्तीन व्हरपाची तयारी सुरू केल्या. वेर्डी धरणाचें काम तडीक लावपा खातीर झुजा पावंड्यार काम सुरू आसा. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकार स्वता स्पॉटार वचून आयलो. महाराष्ट्र सरकारान सध्या वेर्डी हांगासर आपणाले जे वेर्डी धरणाचें काम आसा ते सुरू केल्लें आसा आनी ह्या कामा खातीर कसल्योच कायदेशीर परवाने जे आसा ते तेंच्यांनी घेवंक ना. ह्या संदर्भान तेंचे जे थळावे कंत्राटदार आसा तांकां विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की ओरोसाक जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा खात्याचे तेंची आमकां परवानगी आसा, त्यांच्या आदेशानुसार आमी काम सुरू केल्लें आसा. एकंदर हे जे काम चल्लां ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. कारण हाच्या पयलीं हो विशय जो आसा तो गोंय सरकारान म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा तेंच्या कडेन व्हेल्लो आसा. त्या शिवाय ह्या संदर्भान तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी आपल्यो ज्यो याचिका आसा ते आपणाक म्हादय आणि त्याच्या उपन्हयांचे उदक जे आसा ते वाडून मेळपाक जाय म्हणून याचिका दाखल केल्लेली आसा. ह्या याचिका संदर्भात कसलोच निर्णय अजून सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो ना. पूण तरी आसतना महाराष्ट्र सरकारान आपणालें काम जे आसा ते एकतर्फी विड्डे हांगासर सुरू केल्लेलें आसा. विड्डे हो दोडामार्ग तालुक्यातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या महाराष्ट्र राज्यान येता. पूण अशें जरी असले तरी हे काम सुरू करपाक तांकां कायदेशीर परवानगी जी आसा ती केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय जे आसा तेंची घेवपाची गरज आसा. कारण हो सगळो पुराय वाठार जो आसा तो अत्यंत महत्वाचो पर्यावरण संवेदनशील असो परिसर आसा. हांगासर रानां आसा आणि कसल्याच प्रकारची परवानगी न घेता महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम जे आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपणान सुरू केल्लेलें आसा. आयज आयतारा आमी जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना आमकां हे चित्र जे आसा हे दिश्टी पडलेलें आसा. हांगासर जे बुलडोजर आसा, JCB आसा आणि ट्रक आसा यांची मदत घेऊन हे काम जे आसा आयतारा दिसा तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मोपा एअरपोर्टार सुमार 50% स्टाफ भायलो. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले माहिती प्रमाण मोपा एअरपोर्टाचेर 2876 कामगार, तातूंत 1285 भायले, 1591 गोंयकार. सेक्युरिटी गार्ड, लोडर, फायर फायटर, ट्रॉली रिट्रिवर्स म्हणून आसात ते चडशे गोंयकार. व्हायट कॉलर जॉब भायल्यांक म्हणून काँग्रेस आमदार कालुसाचो दावो. मोपाच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सुमार 2276 जण काम करतात. तातूंत बारीक मोठ्या 35 कंपनी खाला वेगवेगळो स्टाफ कामार आसा. सुमार 1285 जण गोंया भायले आनी 1591 गोंयकार ह्या एअरपोर्टाचेर कामाक आसात. गोंयकार आनी गोंया भायल्यान कामार घेतिल्ल्या कंपन्यांचो डाटा पळयात. GMR कंपनीन 293 गोंयकार जाल्यार गोंया भायले 238 कामगार घेतल्यात. GALन 151 आनी 18 गोंया भायले. एक्वायल एअरपोर्ट गोंयकार 25 उरिल्ले 142 गोंया भायले. अरुण एव्हिएशन गोंयकार 24 गोंया भायले 40. ATH सपोर्ट सर्व्हिस गोंयकार 36 गोंया भायले 10 जाल्यार सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसीस 83 गोंयकार 200 गोंया भायले. LLR फॅसिलिटी सर्व्हिस 152 गोंयकार जाल्यार 99 गोंया भायले. एनक्लेम हॉस्पिटॅलिटी 43 गोंयकार 40 गोंया भायले. मेगावाईट कन्स्ट्रक्शन गोंयकार 15 98 गोंया भायले. क्विनकॉर्प 82 गोंयकार. रेक्सा सेक्युरिटी 217 गोंयकार जाल्यार 30 गोंया भायले. तेनागा पार्किंग 49 गोंयकार 17 भायले. अपडेटर सर्व्हिस लिमिटेड 71 गोंयकार 153 भायले. VAR फॅसिलिटी 105 जण गोंयकार 1 भायलो. इंडियन रिटेल्स अँड हॉस्पिटॅलिटी 25 गोंयकार 1 गोंया भायलो. चडशे गोंयकार सेक्युरिटी गार्ड, फायर फायटर, लोडर जाल्यार गोंया भायल्यांक व्हायट कॉलर जॉब म्हूण काँग्रेस आमदार कालुसाचो दावो. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.
5 वर्सांत गोंयांत रानांक उजो लागपाच्यो 200 मायज घडणुको घडल्यात. 1000 मायज हेक्टर रानां वाठारांचेर उज्याचो परिणाम. विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण रानाक लागिल्ल्या उज्याक लागून अंदू 77 हेक्टर काजू बागायतींक मार बसला. काजूंची 10,500 झाडां उज्यान काबार. खासा रिपोर्ट. सरकारान विधानसभेत दिल्ल्या लेखी म्हायती प्रमाण फाटल्या 5 वर्सांत 587 हेक्टर रानां वाठाराक उजो लागिल्लो. जाल्यार अंदू सुरवातीकूच 418 हेक्टर रानां वाठाराक उजो. 2017 ते 2022 ह्या 5 वर्सांत 187 रानांक उजो लागपाच्यो घडणुको. ह्या 5 वर्सांत उजो लागून 587 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम जाला. 2017-18 वर्सा उज्याच्यो 58 घडणुको आनी 117 हेक्टर रानां वाठारांचेर परिणाम जाला. 2018-19 वर्सा उज्याच्यो 34 घडणुको आनी 98 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम जाला. 2019-20 वर्सा उज्याच्यो 34 घडणुको आनी 232 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम. 2020-21 वर्सा उज्याच्यो 46 घडणुको आनी 87 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम जाला. 2021-22 वर्सा उज्याच्यो 15 घडणुको आनी 52 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम. 2023 म्हणल्यार अंदू सुरवातीच्या 3 म्हयन्यांत 80 वयर रानांक उजो. ह्या 3 म्हयन्यांत 418 हेक्टर रानां वाठाराचेर परिणाम जाला. रानां वाठारांतल्या उज्याक लागून अंदू 10,500 काजीची झाडां काबार. अंदू उज्याक लागून 77 हेक्टर काजू बागायतीचेर परिणाम. उज्याक लागून 10,599 काजूची झाडां काबार. काजू बागायतीक उजो लागपाच्यो सगळ्यात चड घडणुको पेडणे तालुक्यांत. उज्याक लागून पेडणे वाठारांतले 54 हेक्टर काजू बागायतींचेर परिणाम जाला. पेडणेंतली 6,313 काजूची झाडां उज्यान काबार. आतां मेरेन काजींक लागिल्लो उजो वा वादळाक लागून जाल्ले नुकसानीची भरपाय दिवची म्हूण 89 काजकारांचे अर्ज पेंडींग आसा. अंदूचे 10,599 काजीचे झाडांचे लुकसाण भरपायचे अर्ज ह्यान फुडें येवपाचे आसात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत 40 वर्सां जाल्ल्या देवळांचें सरकारा कडेन रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. गोंय देवस्थान नियमन कायद्यांत तशें दुरुस्तीचो प्रस्ताव. देवस्थानाच्या कारभारांत पारदर्शकता, महाजनां मदले वाद, देवस्थानांचो खर्च अश्यो गजाली मतीन धरून प्रस्ताव. दुरुस्ती मंत्रिमंडळांत मान जाले उपरांत पावसाळी अधिवेशनांत विधानसभेत एकाच देवस्थानांत वेगवेगळ्यो समित्यो आनी ट्रस्ट करूंक मेळचे ना. गोंयांत देवस्थानांमदीं वाद जावन उत्सव बंद पडप नवें न्ही, मात आतां हाचेर सरकारान उपाय काडला. गोंय देवस्थान नियमन कायद्यांत दुरुस्तीचो प्रस्ताव तयार जाला. 40 वर्सां पुराय जाल्ल्या सगळ्या देवस्थानांची नोंदणी सरकारा कडेन करची पडटली. एकाच देवस्थानात वेगवेगळ्यो समित्यो ट्रस्ट चलचे ना. वेचून आयिल्ले देवस्थान समितीक उत्सव आयोजनात अपेस आयल्यार प्रशासकाक अधिकार. वर्सुकी उत्सव कार्यावळी करूंक प्रशासकाक फावो तो अधिकार मेळटलो. खर्चा विशीं पुराय पारदर्शकता आनी महाजनां मदलो वाद ह्या प्रस्तावान टाळप शक्य. वेंचणुकेंत हारिल्ले समितीक सगळो हिशोब नवे समितीक दिवप बंधनकारक. कामाचे सुवातेर लैंगीक छळाचो 2013चो कायदो धर्मीक थळांकूय लागू जातलो. जोड मामलेदारांक प्रशासक म्हूण नेमपाची तरतूद ह्या प्रस्तावात आसा. हो दुरुस्तीचो प्रस्ताव मंत्रिमंडळान मंजूर केल्या उपरांत घडये पावसाळी अधिवेशनात तो विधानसभेत मांडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोमुनिदादींनी सरकार मेतेर जाता. कोडात दुरुस्तीची सरकाराची कृती गोंयच्या कोमुनिदादीक कोत्र गेल्या. 200 वर्सांचो कोमुनिदाद कोड. कोमुनिदादीक संविधानीक संरक्षण आसा. विधानसभा लागना, राज्यपाल लागता. सरकाराक कोडाक हात लावपाचो अधिकारूच ना. बार्देशांतल्या वेगवेगळ्या कोमुनिदादीच्या वांगड्याची कोड दुरुस्तीक हरकत. तो कोमुनिदाद हांगा इफेक्टीव आहा. कित्याक हो कोड ऑफ कोमुनिदाद ताका कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आहा. इन द कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करून नासतना हो आपूण रेव्हेन्यू मिनिस्टर आपूण एमेंड करूंक सोदता. कॉमन सिवील कोड आहा तो बेश्टोच तुका एमेंड करूंक जायना. सो ह्यो लॉ पळय आहा ती अबावट 2000 years इन जनरेशन कोड ऑफ पोर्तुगेजां कडेन. द मेन कॉज आमी अंडर गव्हर्नर येता. आमकां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली लागत ना. Government is all the time targeting to acquire the lands of the comunidades in every possible manner. On one side, the government is proposing to improve agriculture, and Comunidad is the single largest agricultural cooperative of the state. Instead of giving us some fresh impetus to promote agriculture, government is trying to deprive us of this
treasures agricultural lands. आता जी तुझी ॲडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिस आहात, जे तांचो स्टाफ आसा, क्लार्क आसात, हांची सगळ्यांची जी पगार आहात ते कोमनिदादी तांकां फारीक करता आनी हातून सरकाराचो 1 रुपया सुद्दां ना. आनी जो रेव्हेन्यू कोमनिदादी घेतालो पळय तो सुद्दां सरकारान आपणाच्या बोल्सान घातलेलो आहा. जे ऑक्शन जातात स्लूइस गेट्स माणसांचे, हे पयशे मामलेदाराच्या ट्रेजरीन वतात आनी अकाउंटेबिलिटी विचारशी जाल्यार तांचे कडेन कांय 1 रुपयाची अकाउंटेबिलिटी ना. हो रेव्हेन्यू जो आसलो तो कोमनिदादीचो रेव्हेन्यू. आतां जेन्ना सरकार हांगासर 1 रुपया आमकां जर तर हे दिना जाल्यार सरकाराक खंयचो अधिकार आसा की आमचे कायदे चेंज करून आमची जमीन हडप करपाक? माय भाशेचो घात करपी परिकार सरकारा आड संघान 13 म्हयने आंदोलन केलें. उपरांत युटर्न घेतलो. आदलो प्रांत संघ प्रमुख सुभाष वेलिंगकाराचे लोटांगण पुस्तकांत बीजेपी आनी संघाचो विस्वासघात एक्सपोज. वेलिंगकार म्हणटा संघाची यंत्रणा भ्रश्ट जाली तरी विचार भ्रश्ट न्ही. संघान बीजेपी फुडें लोटांगण घालें ताचें दुख्ख. जनसत्ता राज्य सत्ते परस मोठी हें संघ विसरलो. मागीर भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्नमेंट आयले. 3 वर्सां आमकां टोलयले आणि मागीर आमच्या 3 वर्सांनी लक्षात आयलें की प्रतारणा केली म्हणून, विश्वासघात केलो म्हणून, आणि त्यामुळे आम्ही आंदोलन करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या आंदोलनाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान पूर्ण पाठिंबो दिलो. वयल्यान सकयल पर्यंत, मोहनजी भागवतान पासून ते सकयल कोकण प्रांत जो आसा ताच्या पर्यंत. आणि आंदोलन कितलें कमी चलूंक ना, 13 महिने चल्लें. भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध चल्लें. की एक क्षण असो आयलो की संघान घुमजाव केलें आणि आमकां सगळ्यांक सांगपाक सुरवात केलें आंदोलन करपाक, आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. 95% स्वयंसेवक भायर सरले. ती विश्वसनीयता सत्ते समोर लोटांगण घालपा खातीर एका क्षणान बळी दिवपाक संघान फाटीं फुडें पळयलें ना. म्हणजे संघ यंत्रणेन, संघ विचारांनी न्ही, संघ विचार हे शाश्वत आसा. आज एक यंत्रणा आसा, फाल्यां दुसरी यंत्रणा येतली, परवा तिसरी यंत्रणा येतली. यंत्रणा भ्रश्ट जर जाली जाल्यार ती जाग्यार हाडपाक ताचें प्युरिफिकेशन करचें पडटा. आमी आतां सगळे जाण शत्रू नंबर 1 कोणाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून भाजपचो स्टॅम्प जाचेर मारला. कित्याक तो स्टॅम्प सुद्दां भाजपान मारचो पडटा. नतमस्तक, लोटांगण, लायन प्रोस्ट्रेट म्हणटात पळय, सामकें अशें म्हाजो जीव वाटय तशा प्रकारचे नंबर 1चे पोझिशन वगडायलें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात. हाचें दुख्ख जाता आमकां. क्रिस्तांवांच्या लँड म्हयन्याचे पवित्र सप्तक सुरू. पाम संडे सावन पवित्र सप्तकाक सुरवात. पाम संडे म्हणल्यार इस्टरा आदलो निमाणो आयतार. ह्या सप्तकांत मॉन्डी थर्सडे आनी गुड फ्रायडे पाळटात. पाम संडेक इगर्जेनी खासा मिसां जातात. इगर्जेनी दिल्ले पाम म्हणल्यार माडाचे चुडीत भावीक घरा व्हरून दवरतात. इस्टर संडेन पवित्र सप्तक सोंपता. ह्या सातोड्यांत खिरीत आमी जेजूच्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणाचे गूढ समारंभ केल्या. जेजू बरोबर आमी लागशिल्ल्यान हे सोडवणीच्या भागीदार जातल्या. जेजूचे सोडवणींत, जेजूच्या कोश्टांत, जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आमी वांटो घेतल्या. आनी हें काथेद्राल आर्च बिस्पाची इगोज कोशी ह्या काथेद्रालांत हे सगळे समारंभ आमचो आर्च बिस्प फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव समारंभ जालो. आनी ह्या समारंभा बरोबर आख्खे गोंय आनी दामांव दोन प्रांत ह्या समारंभ भोक्तीपणान आमी करतल्या. ह्या समारंभा वरवीं आमी ओदीक जेजूक लागीं येवं, जेजूचो पाटलाव करूं. हो ह्या वर्साचो विशय. जेजूच्या पाटलाव खुर्सा आनी कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणांत थावन स्वर्गार पावो पर्यंत आमी जेजूचो पाटलाव करूं. आमचे आवडे आनी मागणी ह्या समानांत आमी देवाक उबारता. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपींतले 27वे सिनियर वुमन्स नॅशनल फुटबॉल सर्तीत हिमाचल प्रदेशान आंध्र प्रदेशाक 19 आड एका गोलान धाडायले. फातोर्डा स्टेडियमार जाल्ले दुसरे मॅचीत येजमान गोंयची ओडिशा आडची मॅच 1 आड एका गोलान ड्रॉ उरली.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.